So there was a noise pollution petition in High Court. What was the order passed today? The order passed today is a very good order. The court has been concerned about the sound pollutions which are going on. आणि आज ऑर्डर पास केल्या की आम्ही दाखयलां कोर्टाक 2 सेट ऑफ एडवर्टिजमेंट्स. एक आज पासून हुंयचे फंक्शन जाल्ले ते थोडे दाखयतात 8 वरांक स्टार्ट जाता, थोडे दाखयतात 10 वरांक स्टार्ट जातले म्हूण. आनी दुसरे सेट आमी दाखयला की आतां 8 10 आनी एक एडवर्टिजमेंट सांगता ते 6 पासून सकाळीं फंक्शन हे शो चालू आसता म्हूण. आनी 10 पासून आउटसायड तुमचें म्युजीक वाजोवपा जाता, दॅट वीथ परमिशन. आनी 10 उपरांत आउटडोर म्युजीक इज नॉट प्रोहिबिटेड, नॉट परमिटेड. सो कोर्टान सांगलां टू डायरेक्टेड कलेक्टर, directed SDPO and Pollution Control Board to ensure that these rules are not violated, and action plan to be submitted by 14th of December, which is the next date of hearing. आमी लिस्ट ते दिल्ले ते प्रमाणे कोर्टान सांगला ते सगळे व्हेरीफाय कर म्हूण, आनी परमिशन ना जाल्यार तांकां दिवपाचें न्ही. आनी 10 उपरांत केशे भाशेन तांकां परमिशन चलोवपाक दिवपाचें. ओके. आणि 10च्या नंतर आता सुरू आसा तेंचेर कारवाई कर म्हणून सांगला, पूण हांकां कोणाक रिस्पॉन्सिबल केल्लेलें आसा? The SPs, respective SPs have been made directly responsible with the deputy collectors and the police inspectors. About 2nd December to some events to be held. No, my dates are from today. आज पासून एक फंक्शन आसा, एक शो आसा 30 तारखेक नोव्हेंबराचो टील 23rd डिसेंबर. आमचें लिस्ट आशिल्लें तें सद्या मेळ्ळें तें आमकां. आनी कोर्टान लिबर्टी दिला केन्ना आमकां दुसरी मेळ्ळी जाल्यार नाऱ्या एसपीक पासून सद्या मेळ्ळें जाल्यार ताका तो एक्शन घेवपाक कबूल. But there are some restrictions, there are some relaxation, he said, during festival. 15 festive days means you have to take permission for it. For that. And that too, according to the sound rules, it is up to 12 midnight. Will not beyond that. No. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.